नमस्कार. दनपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. गोय पोलिसेच्या एंटी नार्कोटिक सेलान GHB ड्रग्स जप्त केल्या. गोयातली पहिलीच केस. DJ म्हण काम करपी एक रशियन बायले केरी पेडण्याच्यान अटक. पार्टी सर्किटात हो डेट रेप ड्रग्स म्हणूनय फामाद आसा खंय. बायले कडल्यान 16 लाखाचे GHB आणि गांजा जप्त. 3 सप्तकां फाटी ANCन पॅन इंडिया LSD ड्रग केसीत धरिल्ल्या आरोप्यान ह्या ड्रग्सा विशीं माहिती दिल्या उपरांत सोद सुरू जाल्लो. In a major drug bust, we conducted a raid. So on the night of 6th in Kerim area. So there was information, as you are all aware, that we had busted one pan-Indian network of LSD worth 1 crore rupees, one case last month. So taking information from that, we got an information that there are possibilities of finding GHB drug in Goa. So the entire team was after that. So through our sources, technical surveillance, we were able to narrow down on a Russian DJ. She used to play in low parties, small parties. So in a raid we conducted, we found around 300 grams of GHB and around 30 plus grams of ganja at her residence. So we have seized that drug, we have arrested her, and we have gotten 2 days custody. So this is, and I will also like to tell you something about this GHB drug. The GHB is gamma hydroxybutyrate. It is locally known as liquid X or liquid ecstasy, and it is also called as date rape drug. So the primary purpose for this is that it is used to spike the drinks. And once it is given, the victim usually goes into semi-trance state, and whenever something is happened later on, when he or she gains consciousness, they don't know what has happened to them. So it is very much used in parties for that purpose. So there are other date rape drugs like roofies and ketamine also, but this is the first time ever in Goa that we have found GHB. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात राजकारणी मेतेर आसात. स्कॅमाची निवृत्त हायकोर्टाच्या जजा वरवीं चवकशी करची म्हूण आपाची मागणी. गोंयांत खंय सरकारी नोकऱ्यो विकपाक काडल्यात. राजकारण्यांची चवकशी जावची म्हूण आप मागता. गोंयभर पयशे घेतिल्ल्यांनी मुखार येवन कागाळी करच्यो आपाचो उलो. की सरकाराक जॉब विकपाक काडल्या. म्हाका दिसता 6 म्हयन्या पयलीं जेन्ना आमी उलयले की सरकारी जॉब विकता म्हणून, तेन्ना चीफ स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टीचो सांगपाक लागलो की प्रूफ दियात म्हणून. आणि आज जेन्ना हे जॉब स्कॅम भायर सरल्या करोडांनी, आमी मागणी केल्या की हे जे जॉब स्कॅम आसा ताची इन्क्वायरी हॅज टू बी कंडक्टेड बाय ज्युडिशियल कमिशनर, रिटायर्ड हायकोर्ट जज आणि 2 रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जजाचो कमिशन अपॉइंट करून पब्लीक हियरिंग जावची. कित्याक भिता सरकार हे काम करपाक? आमकां पुलिसांचेर विश्वास ना. आमी पळयला की गोवा पुलीस कशे तरेन गव्हर्नमेंटाचे स्टूज जाल्यात, कारण हातूंत भितर मंत्री आवाज एक स्टेप फुडें वता, मुखेलमंत्री आनी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे लिडर्स ह्या स्कॅमांत इन्वॉल्ड आसा. की सगळे जे एक्यूज आसा तांचे फाटल्या वर्साचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स, CDR कॉल डिटेल रेकॉर्ड्स आनी टावर लोकेशन्स पुलिसांनी घेवचे आणि ते पब्लीक करचे. एकलो अरेस्ट जायता आनी अरेस्ट जाता रोखडे तांकां बेलूय मेळटली. आतां तांकां बेल कितलो मेळटा ती खबर. आमकां जाय, आमचो डिमांड आहा की हे इन्व्हेस्टिगेशन सामकें सिरियसली जावपाक जाय आनी कोण कोण इन्वॉल्ड आहात तितलेय अरेस्ट जावपाक जाय. आनी आमच्या भुरग्याचो जो फ्युचर आहा, जे भुरगे आमचे शिकतात, मेरिटाचेर पास जावन येतात, तांकां जॉब मेळपाक जाय. आतां अमितान सांगलो ते भाशेन हो मुवमेंट आमचो न्हू, आम आदमी पार्टीचो न्हू. हे एक गोंयकार, एक भुरग्याचो, एक फॅमिलीन सपोर्ट करपाक जाय. एकट्यान भायर येवपाक जाय. हे करप्शनाचे आमचे झगडपाक, हे करप्शन बंद जावपाक. सो आमी अपील करता आमच्या युथा लागीं, सगळ्या पेरंट्सां लागीं, जे कोण पयशे दिल्यात पण तांकां खबर आहा पयशे, तेमी भायर येवचे, ओपनली तेमी डिक्लेअर करचे. आनी चिवार हंजुण्या मालमत्तेच्या वादांतल्यान मेविटन थिओदोर हाचेर खुनी हल्लो. पुलिसांनी दिगंबर साळकार आणि अखिल टकेकार म्हणटात त्या दोगांक अटक केला. मेविटनाक बरोच मार लागला. ताका हॉस्पिटलांत घाला. क्रॉस FIRूय
केल्या म्हूण SP अक्षत कौशल उलयलो. आनीकूय कांय जाणांक अटक जावपाची खंय शक्यताय आसा. There was a clash between two groups over property dispute. Mevilton Theodore, who's 32 years old, he's a resident of Gumalwado, Anjuna. We've registered an offence against one Bruno D'Souza and other people. और इसके अंदर on the basis of this complaint, two persons were arrested last evening. The arrested persons are one Mr. Digambar Salkar. He is 54 years old and he is a resident of Duler Mapsa. The other person arrested is Akhil Tekekar. He is 33 years old. He is a resident of Kuchilim Mapsa. To help him resolve a existing property dispute. This property dispute which they have is with one person who we've identified as Mevilton Theodore. इसमें जो फादर है उनको इंजरीज आई हैं और मेविल्टन को भी इंजरीज आई हैं. ऑन द बेसिस ऑफ इंजरी दे आर प्रेजेंटली अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एट GMC. उसके बाद उनको मणिपाल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है. We've also received a cross complaint that from Mr. Bruno, on the basis of which a cross FIR has also been registered. So far in the investigation, we have not come across any mention of any bouncer. However, investigation is ongoing. If during investigation fresh evidence emerges, then we will take that into account and necessarily legal action will be taken. राती कदंबा प्लेटूर 2 स्कूटरी मदीं एक्सिडंट. दोगांकूय बरोच मार लागलो. एकल्याच्या तकलेक मार लागला. बरोच वेळ ॲम्ब्युलन्स आयलीच ना. 1 किलोमिटराच्या अंतराचेर ॲम्ब्युलन्स आशिल्ली मात खंय ड्रायव्हर नाशिल्लो. शेवटाक पुलिसाच्या गाडयेंत घालून खंय एकल्याक व्हरचो पडलो. Very unfortunate today that an accident happened and it took so much time for the cops to respond and even for the ambulance. Ambulance has still not turned up. We spoke to the cops. Cops also took some time to come in. I had to call Vinay, the ex-serpent, and Amber Amolkar, who's also the punch member. These guys are the ones who actually reacted to my call and arranged immediately for the cops to come in so that they could pick up this patient and take him to the hospital immediately. I'm really disappointed by the entire episode because ideally in this scenario the cops should have reacted immediately and they should have taken the patient immediately to the hospital, and let's hope that he is all right. We all stopped, but we couldn't do anything. We couldn't even move him because he had a head injury, and moving a patient during a head injury is very risky. So we kind of avoided that. Only thing is we told people not to give him water, and we kept talking to him so that he's still in his senses. We just ensured that everything is okay. So but till last moment, exact 108 not reached. No. We are still. How he has survived? Police. So finally, what happened was since Amber and Vinay called up the cops, they came in and we requested the cops to take him in the police van itself because we can't hold on having this guy lying on the ground and bleeding profusely. So it is really bad for us. So we ensured that they take him. So now they have taken him to the hospital. Hopefully he should be. मुरमुगांव किल्लो रिनोव्हेशनाचे काम 2 वर्सांत पुराय जातले. मुख्यमंत्री उलयलो. नगरसेवक श्रद्धा आमोणकार आणि हेर अधिकाऱ्यांक घेवन मुख्यमंत्र्यान किल्ल्याची पळोवणी केली. आमदार संकल्प आमोणकारान पाठपुरावो करून काम सुरू करून घेतले म्हूण थळावी नगरसेवक श्रद्धा आमोणकार उलयल्या. आज मार्मागोवा फोर्ट हो मुद्दा म्हणून हांव पळोवपाक आयिल्लो. म्हजे बरोबरी आमचो MLA संकल्प आमोणकर महाराष्ट्राच्या इलेक्शना निमित्तान महाराष्ट्रात आसा. तो कंटिन्युअसली फाटली कितलीशीच 2-3 वर्सां जाली कंटिन्युअसली असेंब्लीन सांगत आसा मार्मागोवा फोर्ट. हांवें पर्सनली येवन पळोवंक नाशिल्लें, बट हांवें स्वता येवन पळोवपाचें थारायलें. आनी एट प्रेजेंट कोणूय थोडेशे ट्युरिस्ट येता आसतले, पूण तांकां फेसिलिटीज नासल्या कारणान ते हांगासर येवपाकूय पावना. एक म्हणजे वाटेचोय प्रॉब्लेम आसा आनी हांगासर येवपी फेसिलिटीचोय प्रॉब्लेम आसा. आर्कोलॉजीच्या अंडर आमचे कडेन 5000 स्क्वेअर मिटर ऑफ द फोर्ट आनी तेजी टोटल प्रॉपर्टी आसा. जाता तितके बेगीन पुराय फोर्ट रिस्टोर करप, रिनोवेट करप आनी फेसिलिटीज एवेलेबल करून दिवप हो सरकारचो ध्येय आसा.
कन्सल्टन्सी आमी फ्लोट केल्या ओके ते करून विदीन 1.5 ते 2 वर्साच्या भितर एक खूब बरो फोर्ट मेंटेन करपा खातीर आमचें सरकार काम करतलें आनी तोच प्रॅक्टिकली MPT यांच्याय बरोबर तांकांय विश्वासात घेवन आमकां एक पुराय डेव्हलपमेंट एक टुरिजम पॉयंट ऑफ व्यू करप हें अत्यंत गरजेचें आसा जेणे करून खूब बऱ्या पद्दतीचो टुरिजम जो आसा पळय न्ही तो हांगासर येवपाक शकतलो कारण मार्मागोवा पोर्ट जेन्ना डेव्हलप जाता आनी ही पुराय फॅसिलिटी ही डेव्हलप जावप हें अत्यंत गरजेचें. तुमकां जाणत आसतली तुमी की एवरी असेंब्लीन असो एक सुद्दां असेंब्ली सेशन जावंक नासतलो जेन्ना आमचो MLA मोर्मुगांवाचो ह्या फोर्टाच्या बद्दल उलयना. खरोखरच खूब ब्युटिफूल फोर्ट एक टायमाक पोर्चुगीज टायमाचेर कॅपिटल जाल्लेलो आमचें मोर्मुगांव. सो हो जो फोर्ट आसा तो रिस्टोर करपाचें खूब गरजेचें आसा. खुबशे ट्युरिस्ट येता आनी सेकेंडली म्हणटा रिस्टोर जात आमकां एक्सेस ना. MPT कितें काय म्हटल्यार जास्तशे वेळा गेट बंदूच आसता अशें लोकल ट्युरिस्टांक कोणाकूच एंट्री दिना. सो आमकां एक सेपरेट एक्सेस जाय जे अनइंटरप्टेड आमी कोणूय येवन हांगा येवंक शकता. सर गोंय नव्या इंडस्ट्री खातीर हब जावचें आनी तांचें नांव ग्लोबल मॅपार येवचें ह्या हेतान आमी पर्यटन सॅक्टरा मुखार पावलां मारपाक लागल्यात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत व्हायब्रंट गोवा समिटा वेळार उलयलो. गोंयाक भारताचें सगळ्यांत व्हडलें ट्रेडींग हब करपाची म्हजी मोख इंडस्ट्री मंत्री माविन गुदीन उलयलो. ही समीट 10 तारीख मेरेन चलतली. One of you to envisage the Goa not just as a tourist destination, but as a promising partner in your business journey. Together, let us leverage our strength, our strategies, location, and our talented youth to propel Goa into the global stage. This infrastructure is the key to harnessing the Goa's optimum potential as a vibrant economic hub. Let us work together to build Goa that exemplifies the sustainability, innovation, and prosperity, thereby contributing to realizing the vision of Vikasit Bharat 2047. We have recently introduced, besides the industrial policy, a policy, warehousing policy, a trading policy, wherein everything is modern. With that, I simply want to say logistics policy. With this, I want to develop this particular state as one of the largest trading hubs, which is possible with your effort. While you do this, we have only one rider, that we welcome eco-friendly industry, because we want to preserve our pristine glory. We want to preserve Goa as it is. And I'm sure there is ample scope, whether it is IT industry, whether it is in the educational side, whether it is skilling people, whether it is on the medical side. As you must be knowing, we have been contributors even during COVID-19. कॅश फॉर जॉब स्कॅमाच्या प्रकरणात संदीप परब म्हणटा ताणें सरकारी नोकरी दिता म्हूण सांगून 44 जाणांकडच्यान 3,88 लाख घेवन दिपश्रीक दिल्ले. तातूंतले 25 लाख दिपश्रीन परत दिले, उरिल्ले दिले ना. संदीप म्हार्दोळ पुलिशेंत पावलो. संदीप फुडारी मजगती पुजा नायकाक पर्वरे केशीत 2 दीस पुलीस कस्टडी दिल्या. दिपश्री सावंत गांवस ह्या बायलेन ह्या संदीप परबाक हेच्या चेडवाक जॉब दिता सांगून पयलीं 6 लाख रुपया घेतले, 3 लाख रुपया घेतले आणि तेच्या उपरांत तेच्या पर्यंत अशी मेसेज दिली अजून आमच्याकडे खूपशे जॉब आसा, जर कोणाक गरज आसा जाल्यार सांगची, आमी तेंची कामां करून दिता म्हणून. 44 लोक अप्रोच जाले. आयज ह्या दिपश्रीच्या अगेन्स्ट आमी पोलीस कंप्लेंट रजिस्टर केलेली आसा. 3,88 lakhs घेतलेले, तेतूंतले 25 लाख कितें थोडे थोडे करून दिले. येताली ती ओके 7-8 महिन्याची येता पण येताली आणि खरेदी करताली बरें उदक सगळें नंतर आपण हांगा सगळे डिपार्टमेंटान स्टेनोग्राफर आमकां कांय ना न्ही. मागीर एक मदीं येयली 2-15 स्विट्स घेवन येयली. आपण बरें GPSC क्लियर केलें आनी आपण व्हिडिओन पोस्टिंग जालें मोबायल आनी ओके आमकां काय येना. तशें मागीर अशें 15 दिसांनी येयलें आनी अशें आसा आपूण बरें कॉन्टेक्ट आहा मिनिस्टरांचे बरें कितें आसा सांगून करपा खातीर आनी म्हटलें अशें आसा म्हणून ते म्हणपाक 3 लाख दिले. 1.8 सुमार आमी ट्रान्सफर केले
कॅन्टीन अकाउंटाच्या नंबर दुसरो अकाउंट आहा आपलो व्हिडिओ न्ही त्या नंबर दुसरो अकाउंट आहा ते नंबर आता फोनच घेना आता किती विचारले तेका हांवें आतां थोडे म्हणटा इंग्लीश बरी ना त्या खातीर घेवन बसून नाका म्हणपाक लागले फायनल तुमी पोस्टान येतले म्हणपाक तेन्ना पोस्टान घातले अशें म्हणपाक लागले आनी त्या खातीर 2-3 दीस पोस्टान वचून बसले. संदीप परब आणि हे सगळे पैसे दिले आणि इन रिटर्न तेका फक्त 3.88 करोडातले फक्त 25 लाख रिटर्न मेळ्ळा. वेरेज 45 जॉब्स हितूर 3 डॉक्युमेंट तेंच्या हातीक लागलेले आसा. मजगती पूजा नायकाक परवरे पुलिसांनी अटक केल्या. तिका म्हापशां JMFC कोर्टान 2 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लिगल मेट्रोलॉजी खात्याच्यो गोंयभरच्या पतंजली आउटलेटाचेर धाडी. पतंजली अमृत स्रोताची एकूण 60 पॅकेटां जप्त केली. लागीं 50,000चो म्हाल खंय जप्त केला. पॅकेटांचेर खंय मॅन्युफॅक्चरींग आनी पॅकेजींग तारखो नाशिल्ल्यो. कंप्लेंट येयल्ली. बेस्ड ऑन कंज्युमर कंप्लेंट थ्रू आउट गोवा आमी इन्स्पेक्शन केल्ले पतंजली आउटलेटाचेर. ते अमृत कलश म्हणून ते ब्रास आयटम विकताले. तेतून ते पेल जग आनी कोसली आशिल्ली तेजेर पॅकिंग डेट नाशिल्ले. टोटल आमी ऑल गोवा 59 पॅकेजीस सीज केला. अराउंड 50,000 व्हॅल्यू आसा तेजो. सो आनी हेच्या भायर आनी कशी तुमी हेच्या भायर पणजे आनी एक नॉन मॅन्डेटरी डिक्लेरेशन केस बूक केल्ले आसा अगेन्स्ट इलेक्ट्रिकल गुड्स. तेजेर मॅन्डेटरी डिक्लेरेशन कांय नाशिल्लें. अशे तरेचे तुमी जो एक्सरसाइज कंडक्ट करीत वतात. हय अशें आमची रेडी चालू आसताच. आनी बेसिकली लोकांक लक्ष दिवचें की केन्ना तुमी कितें पॅकेज आयटम घेताना तेजे नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ मॅन्युफॅक्चरर पॅकर ऑर इम्पोर्टर आसपाक जाय. समज ते इम्पोर्टेड गूड आसल्यार कंट्री ऑफ ओरिजीन आसपाक जाय. नेट क्वॉन्टिटी म्हळ्यार कितले आसा. मेन म्हणटा ते मंथ एंड इयर ऑफ मॅन्युफॅक्चर आसपाक जाय. MRP आसपाक जाय. तेज्या भायर नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ कस्टमर केअर आसपाक जाय. कित्याक सपोज तुमकां कंज्युमर कंप्लेंट करपाक जाय जाल्यार तो एड्रेस गरजेचो आसा. समज तुमकां अशें खंय तरी पॅकेज अशें अडकून येता की हेजेर अशें डिक्लेरेशन ना तुमी आमकां क्विक रिस्पॉन्स नंबराचेर फोन करचो. नंबर कितें 9403301977 हो आमचो क्विक रिस्पॉन्स नंबर आसा. दर्या देगावयली वेस्ट मॅनेजमेंटाचे नेम पाळी नाशिल्ल्या वेवसायीक वा निवासी अस्थापनाक तालाव मारपाची मुख्यमंत्र्याची पंचायतीक अर्द. कोस्टल बेल्टांतल्या मतदारसंघ पंचायती अधिकारी आनी संबंधीत कंत्राटदारां सयत मुख्यमंत्र्यान बसका घेतली. 70% पंचायती वेस्ट मॅनेजमेंट सारकें करिनात तांचेर नदर दवरतले. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. PM has instructed all secretaries to issue challans to those people who are not following the rules of Solid Waste Management Corporation, Garbage Management Act rules जे आहा ते फॉलो कोण करिना तेका चलान घालना. इश्यू देन चलान्स फ्रॉम 500 to 1000 to 5000 up to 25,000 चलान्स आहा कमर्शियल एंड रेजिडेन्शियल. जाल्यार 70% पंचायती वेस्ट मॅनेजमेंट सारखे करच नात अशा पंचायतींचेर नजर दवरतले. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. इतले पयशे मोडून रस्त्याकडे कोयर दिसूंक उपकारना मुख्यमंत्री म्हणटा. 70% पंचायती ज्या पद्दतीत करूंक जाय त्या पद्दतीत करिना. 30% पंचायतीचें काम खंय तरी सारकें आहा. कंपल्सरी सगळ्या पंचायतींनी कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करपाचें. इट इज कंपल्सरी. 100% पंचायती कडेन शेड आसपाक जाय तेंय सांगलां. कॉन्ट्रॅक्टर वील बी एम्पॅनल्ड वीथ आवर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. हाऊस टॅक्स आनी गार्बेज टॅक्स कंपल्सरी कलेक्ट करपाक जाय. रेंटल रावतात तांकांय बी वेगळो आनी गार्बेज टॅक्स आसा तो तेंच्यांनी कलेक्ट करपाक जाय. हें सगळें केल्या उपरांतूच तें स्ट्रीमलायन जावपाक शकता. म्हणून त्या सगळ्या आमच्या एकंदर जे आसा पळय सेक्रेटरी आनी सरपंच 15 फायनान्स कमिशनचे पयशे कशे स्पेंड करप हो तांकां क्लियर कट सांगला. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ह्या पद्दतीचे थंयसर आसलेले फंड्स पडून आसा ते तांकां पयशे स्पेंड करपाक लायला. हे सगळें जो पर्यंत वेवस्थीत रित्या करिना तो पर्यंत हें जावचें नासलें. म्हणून तांकां ऑलरेडी म्हणजे हे सगळो तांकां एक शेड्यूल दिला. 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर सगळें कामाक उडोवपाक लायला. आनी सरकार इतके पयशे मोडल्या उपरांत आमकां रस्त्यार वेस्ट दिसपाक जायना. ताच्या खातीर आमी काम. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी.
ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळ्या. प्रोडक्टाक फॉलो करात. प्रोडक्ट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रोडक्ट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रोडक्ट.